सांताक्रूज गोल्डन हार्वेस्ट फेस्टिवलाक बरेपैकी प्रतिसाद मेळ्ळो। फ्रेंड्स सर्कल ऑफ सांताक्रूजांनी कार्यावळ दवरल्या। कार्यावळीक रुदाल्फान हातभार लायला। सांताक्रूजच्या तरणाट्यांची नाल्ल फोडपाची सर्तय जाली। सांताक्रूजच्या तरणाट्यांनी उमेद भागयली। पळयात कोकोनट ब्रेकिंग। हे पावट चड बरोच जाला। हे पावट फर्स्ट टायम ही ट्रॉफी गल्फान दिली आमकां आनी सदांच हेल्पाक दवरपा पूण ही ट्रॉफी रोलिंग म्हूण दवरल्यार हांव फुडले फावट ही ट्रॉफी एका वर्साक दवरतलो। हिंगा लोक जायतो येता। आयज हांवें नांव दवरलां ह्या टोर्नामेंट दवरपाक गोल्डन हार्वेस्ट फेस्टिवल इन सांताक्रूज। फ्रेंड सर्कल ही आमकां आख्ख्या सांताक्रूजचे जावं तालिगांव सगळे मेळोन एका गांवचे म्हूण ना, फ्रेंड सर्कल सांताक्रूज मेळोन दिला। आमकां मामी आनी रिटोलू सदांच हेल्प करता। केन्नाच आमकां परतून घरांतली धाडटा। मडगांव नगरपालिकेन मडगांव कोलवा रोडावेले 4 बेकायदेशीर गाडे उखल्ले। हे गाडे ट्राफिक जॅम करताले। तांच्याकडे नगरपालिकेची लायसनाय ना म्हूण पालिकेच्या सीओन ते गाडे काडपाक लायले। मडगांव पालिकेची सध्या अतिक्रमण हटाव मोहीम चल्ल्या। Shown there are instructions from chief officer and other higher authorities there wherever this illegal gadas selling foods are being operated and over the ring road or some other places has to be all removed. So as per his instruction we are removing all the gadas. Only on the ring road? Ring road actually the orders are from for all municipal area, but this was the stress. Is it because they are obstructing the traffic? Yeah, we are aware of it. The higher authorities taken the cognizance of it, and we have started a drive. This will be continued. आजपासून किती गाड्या असल्या आता? सध्या 4 झाले. घेऊया एक ब्रेक।